पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमचे प्रेस भावांक, तशेंच आमचे सगळे वर्कर्स आज एक काँग्रेस फामील आज हाजीर आशिल्ले आहा तांकां आज आमी 3 वरां रावले हांगा. इतले हे हांव सदांच उपकारी आसतलो आनी उपकार सदांच आसता आमचे जे ही आमची फामील आमचे बराबर आसा ते सदांच काँग्रेसी बराबर. तशेंच आज आमचो बाब जुलियो आज झेडपीचो आज फॉर्म फिल केला. गेले पावटी 2020 जिखलेलो आनी म्हाका दिसता ह्यो पावटी बी जरूर 100% तो जिखतलो. कित्याक हे पावटी जे लोकांनी आमी जे डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट जाला आनी वयता थिंगा तो रिस्पॉन्स आसा. पयल्यार गोमता हो 100% पत्तो लोक एका निवडून हाडटा. टफ गोंया टफ म्हणटा ते फकत दोनूय पार्टी आसा जे आज सरकार फॉर्म करतले, एक BJP आनी एक काँग्रेस. आनी दुसरे म्हाका दिसता खंयच्यो हे सरकार फॉर्म करूंक शकता फकत येतले स्प्लीट करूंक जाय ते इंडिपेंडंट येतले ते BJPच्या नांवान फाटल्या देरांतल्यान आनी ते म्हणटाले आमी जे लोकां पासून पिपल चॉयस म्हण जाय ते पिपल चॉयस आहा ते इंडिपेंडंट दॅट वील बी BJP चॉयस. आनी हांव म्हाका दिसता फकत वेळल्यांक आनी हे ना फकत इट वील बी अ स्ट्रेट फायट. आनी काँग्रेस तांकां BJP म्हाका दिसता कॅन्डिडेटूय घायला जाल्यार सो BJPन आज खबर आसा वेळल्यांक कितें सिट्युएशन तेमी आतां दुसरे इंडिपेंडंट फायल केल्या दिसता. सो क्लियर कट विक्ट्री फॉर काँग्रेस पार्टी. शासकीय काँग्रेस वर्सीस BJP आसतल्यावर आप आसतले आम आदमी पार्टी आय डोंट थिंक सो. इट इज दोनूच पार्टी BJP जे आतां दुसऱ्यो तूं पार्टी सांगता आमी तेजेर उलोवपाक नाका. दे हॅव जस्ट कम टू हेल्प द BJP. हे जे म्हाका दिसता जाय ते हेंचे आहाय ते दुसरे पार्टीचे ते हांगा आसता चडशे सांखळी आसता ते सांखळी सावन ते कितें घेवन येवन हे सगळे स्प्लीट करूंक भोंवता आनी कांयच ना तेंचे एकूच विजन म्हणटा ते आनी कोणाचेर उलयना. काँग्रेस दे आर नॉट अटॅकिंग BJP, दे आर ओन्ली अटॅकिंग काँग्रेस. तेमकां आनी दुसरो मुद्दो कांयच ना. दे आर ओन्ली कम टू डिस्ट्रॉय काँग्रेस. आनी म्हाका दिसता ह्यो पावटी जनतेक सगल्या लोकांक खबर आसा आज गोंया कितें चल्लां तें. आनी टू सेव गोवा हो आमचो म्हाका दिसता लास्ट चान्स टू सेव गोवा इट वील बी काँग्रेस पार्टी. ना आमचें कितें जालां आमदार ना म्हणजे आमचो कॅप्टन येवपाचो आसलो थिंगा मर्मगांव फायलींग करता. सो देर इज अनदर लिस्ट टू कम ऑल्सो. थिंगाय बसून आज आमचो पाटकर अध्यक्ष पणजे आसा. सो देर इज वन लिस्ट कमींग आउट. सो इट वील बी क्लियर एवरीथींग वील बी फायनलायज टुडे आनी फाल्यां आमी उरल्या ती सालसेटीची फॉर्मां भरता. काँग्रेस इतली कॉन्फिडन्स आशिल्ली जाल्यार लास्ट मुमेंट मेरेन लिस्ट थोडे कॅन्डिडेट कितें डिक्लेअर जावन कित्याक येस काँग्रेस कॉन्फिडंट बिकॉज एक जाग्यार आमचे 5-6 कॅन्डिडेट आसा. दे आर फायटींग फॉर इट. हाजेर गमता की लोकांक काँग्रेसाची तिकेट जाय आमचे वर्कर्सांक बिकॉज देर इज इंटरनल एक कोडी 6 जाण 5 जाण आहल्यार इट इज डिफिकल्ट टू चूज. दॅट्स वाय इट हॅज गॉन लेट. वयर सद्या हांव सांगूंक सोदतां हांवें 2020 हांव निवडून येयलो. हांवें आख्खे आमगे वेली कॉन्स्टिट्युन्सी सगळें आख्खें फूल काम केलां आनी तोच लोकांनी म्हाका परतून बस फोर्स केला. आनी आतां म्हाका सेकंड टायम हांव बसयला ते आमगे थोडी काम उरलें ती कंप्लीट करपाक आनी फूल सपोर्ट म्हाका आमगेले वेली कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांचो. ताका लागून हांव परतून सेकंड टायम येयला बसपाक. रिस्पॉन्स कसो आहा तुका? रिस्पॉन्स फूल आहा म्हाका सगळे कडेन. आतां तितले कडेन म्हाका म्हणटा तूं भिनाका जुले बाब आमी आहाय म्हणून सांगता सगळे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.